इंट्रोडक्शन करूक इच पावता मात प्रभुजी. हंगेले कार्मिक नाव आसा उमेश कामत. हन्नी हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज डिसेपल जावन आसाची. प्रभुजी जल्लल गांव आनेगुड्डे कुंदापुर अंतु हंगेले स्टडीज मणिपाल अंतु फार्मसी डिफॉर्म जल्लल आसा. हन्नी 1999 अंतु मणिपाल हॉस्पिटलाचे बेंगलोर अंतु काम केलेलं आसा. मागीर त्यांनी मस्कत अंतु हॉस्पिटल अंतु ओमन अंतु काम केलेलं आसा. आता त्यांनी उडुपा अंतु येवन राबलींची आणि मस्त कडेन वचून कोंकणी कन्नड तुळू मस्त भाषेन त्यांनी प्रचार करता आसाची. भगवद्गीते वैरी आणि भागवतमा विषयरी मस्त त्यांनी स्पीच दिताची. तशी हंगेल प्रभुजीले बायल आसाची हरग्रेस प्रसन्न गोपिका देवीदासी आणि हंका दोग जण चल्ले चेडू आसाची चैतन्य आणि अभय चरण म्हणून सांगून प्रभुजी मस्त छंद करून आमगेले भागवत पुराण कोंकणी इंतवरेन्नाची सेशन घेतील आसा. आणि आमगेल कारकळा येवन वरेन्नाची आमगेल ज्ञानसुधा वरेन्ना त्यांनी भगवद्गीते विषयी क्लास कळलेलं आसा. भारी चंद करून त्यांनी प्रचार करता आसाची. हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत आसा आयच्या सेशनांतू. हांव उलयल्लें कसले रीती चूक जाल्यार क्षम मागता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच. सर्वप्रथम भक्ति विनोद ठाकुर महाराजाले चरणाकर सांगेल प्रणति सांगून प्रणाम करता. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते. चैतन्य महाप्रभुले दिव्य शक्ती स्वरूप जावन आसले श्रील रूप गोस्वामी तांगेले लिडरशिपांत नायकत्वांत सगळे गोस्वामी परंपरेचे कसं कट्टनिट्ट जावन तांणी अनुसरण करून आयले ते सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकूर तांगेल चरणाक भक्तिपूर्वक प्रणाम करता. तशींची आशिले पुरा भक्ताले चरणाक वरकेची प्रणाम करता. मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्. एक्चुअली हंगेल ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಕ ಮಿಗೆಲೆ ಕಸನೇಚಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾ ಕಸಲ ಮಳೆರಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ತ ಆಸಿಲೋ ಹಂಗೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ 40 ಮಿನಿಟ್ ಉಲ್ಲೋಕ ಮಾಡು ಹಂಗೇಲೆ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮಳೆಲೆ ಹಂಗೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೆಲ ಸಿಲ ಅಲೆಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಪೂರ ಹಂಗೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಡಿ कोरी आवण तशी पळेता पळेता गेल प्रकार 40 मिनिट नु पुरदत तांगेल ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ म्हणजे तांगेल तितले गुणगान असत आणि केलेले सेवा तांगेले एक कॉन्ट्रिब्यूशन आमगेले वैष्णव गौड वैष्णव संप्रदायाक तांणी दिल्लेले कॉन्ट्रिब्यूशन आणि पळोवचे गेलेरी 40 मिनिट ने 1 घंटे 40 मिनिट वरती नु पुरदत म्हणजे तितले तांगेल कॉन्ट्रिब्यूशन असत. बट आयच्या दिवसाक त्याने भाद्रपद महिन्याचे शुक्ल पक्षाचे द्वादशीक वामन देवालय अवतार जाता. तशी त्रयोदशीक आणि जन्म घेऊन येता ती 1838 अंतू तांगेले जन्म जाता. काही म्हळ्यार बिरानगर म्हणून उलग ग्रामांत ते नादिया डिस्ट्रिक्ट तांणी 7 पूत जावन आसता ती राजा कृष्णानंद दत्त म्हणून आणि भाव भारी व्हडले भक्त कोणाले म्हळ्यार नित्यानंद प्रभुले. नित्यानंद प्रभुले व्हडले भक्त. सो तसले आसपासले 7 पूत जावन आसता ती. तशी तांगेले ग्रेट ग्रँडसन कोण म्हळ्यार मदन मोहन म्हणून. सो तशी हांगेले जन्म आयल कुडले हांका आनम नाव दवरता ती केदारनाथ दत्त म्हणून. सो आनी कशी म्हळ्यार जन्म येतानाची तांगेले ते सगळेची ग्रामांत गांवांत कोणे वैष्णविझम फॉलो करता नाशिल्ले. बट आनी व्हडले वैष्णव जावन येतात. तांगेली इच्छा आसता आसले कशें म्हळ्यार जाल तितले वैष्णविझम आमी दिवका दुसऱ्याक दिवका म्हणून हाजे निमित्त मात्र
देवाल भक्ती मेळता, चैतन्य महाप्रभुल कृप मेळता, नित्यानंद प्रभुले असीमित एक करुण मेळता म्हणजे गोस्कर तांणी तांगेली इच्छ घेऊन येता ती पुरा देवाल इच्छे प्रकार जावचे तशी तांकां अनेक एक बिरुद म्हणून सांगतात म्हळ्यार दैत्य कुलेर प्रल्हाद म्हणून तांकां आपयत आशिल्ले तरी प्रल्हाद महाराज वरके तशी जन्म घेऊन येता सगळे तांगेले कुटुंबा भितर पुरो दैत्याची कोणे ना ती महांत असो आन असो पुरा जन हाऊस एक स्वल्प भक्ती जावन आसता ती त्यामुळे तांकां एक नारद महर्षीले विशेष कृप मेळ्ळी निमित्त व्हरलेले पुरा जन दैत्याची तसले हांतू प्रल्हाद महाराज शुद्ध भक्त जावन आयिल्ले प्रकार हांकोरके तशींची आनी जन्म घेवन येताना पुरा कडे कोणेय वैष्णविझम फॉलो करनाशिल्ले बट पुराजन आमगे पुराजनांक आमी व्हड आमकां आशिल्लें नॉलेज व्हड म्हूण तांणी प्रूव करता आशिल्ले तेजे घुसकार हांकां दैत्य कुलेर प्रल्हाद म्हूण आपयता आशिल्ले म्हळ्यार हांगेले इच्छ कसो नाशिल्ले म्हूण तांणी दाखोवन दिवचे तशें हांकां सण्ण प्रायारी भारी ऑप्युलन्स तांगेले घरकड आसता आशिल्ले म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली फुडें काळांनी एक म्हळ्यार भक्ती करचे लायक एक वातावरण आशिल्लें दोनीचे तांगेले आन तांगेले आज्जा पुरा एक लायक व्हडली फॅमिली दवकादल दिली तांकां आस्ती पास्ती पुरो आसता आशिल्ले सो ऑप्युलन्स जावन आसता तशी तांणी एलिमेंटरी स्कुलाक जॉयन जाता ती म्हळ्यार प्रायमरी स्कुलाक तांगेलेची ग्रँडमदर तांगेले अज्जील स्कूल म्हळ्यार घाला तितले ऑप्युलंट तांगेले आसता आशिल्ले तशी तांणी थंय वजूचेक वता आशिल्ले कडे लेटर तांणी इंग्लीश मिडियम स्कुला वता ती कृष्णानगरांतू ते वर्गेची नादियाचे रायाले स्कूल आसता थंय वचिता आसतना तांकां ते स्कूल सोडका जाल्ले तशें जाल्यार म्हळ्यार तांगेले मलगडे भाव एकलो कोलेरा निमित्त सरता ती तेजे निमित्त तांकां थंय सोण येवकार जाता तांकां 1 वर्स जावन आसतना तांगेले आन कोण राजा कृष्णानंद दत्त तांणी सरता ती तांणी सरली फुडले तांगेले प्रॉपर्टी आशिल्ली पुरा एक डिस्प्यूट जाता हावसूले विकनेस पळोवन इन्कम करता ती बायल मनशी नवे म्हणून पुरा जन तांगेले प्रॉपर्टी पुरा लूटी करता ती कोपास भारी कश्ट येता भारी कष्ट कालो आन्ना हंगेल वेरे एक ಸ್ವಲ್ಪ जबाबदारी येता तांणी पुरा सैसून घेवन मुखारसून वता आसतना 12 वर्ष आसतनाची हावसू तांकां रिक्वेस्ट करून तांकां लग्न करून दिता ती 12 वर्ष आसता तेव्हा कोण म्हळ्यार मधुसूदन मित्र महासाय म्हणून तांणी रानाघट्टा दुखून आशिल्ले तांगेले धुवेक दिवन तांणी लग्न करता ती लग्न जाल्या नंतर तेजी तांगेले विद्याभ्यासान तांणी खंयचे उणेपण करली तशी तांगेले अंकल जावन आसता ती काशी प्रसाद घोष महासाय ठाकूर म्हणून तांणी म्हळ्यार वजूचेंत भारी मुखारसून आसता ती तांची व्हडले पोजिशन वरके आसता तांणी तसले एक एडिटर जावन आसता ती हिंदू फिलॉसॉफी बग्गे तसो एक दिवचेंतले तांणी एक चीफ एडिटर जावन आसता ती तांणी तशें एडिशन आनी करता आसतना तांकां पुरा जन दुसुसर गांवां दुखून येवन तांगेले शिक्षक म्हळ्यार कशी आर्ट ऑफ रायटिंग इंग्लीश कशी बरोवचें म्हळ्यार त्या काळार इंग्लीश आनी भारी उणें त्या वेळार हांकां हांगेले तांगेले बाप्पा कोण आशिल्ले काशी प्रसाद घोष महासाय ठाकूर म्हणून तांणी एक पॉवरफुल जावन आशिल्ले त्या वेळार तांणी पुरा एडिटर जावन आशिल्ले निमित्त पुरा जन मुले दुखून जन तांगेले येवन शिकता आशिल्ले कशी इंग्लिशान बरोवचें कशी एक फाल्यां दिवसाक एक एडिटर जावन कार्य करचें असलें तांगेले मुखांतर ट्रेनिंग घेवचे घोस्कर येता आशिल्ले बट हांगेले बाप्पान हांकाचे पळयल्ले केदारनाथ दत्त म्हण हांगेलें नांव आसता भक्ती विनोद ठाकूर म्हणचे कडेन येता केदारनाथ दत्त म्हण हांगेलें नांव आशिल्ले निमित्त हांगेले हातूंत नॅचरल जावन एबिलिटी पळयता तांणी भारी बुदवंत म्हणून तशी तांणी हांगेले एक असिस्टंट घेतात तूं म्हाका सहाय करता आमगेले मनुस्क्रिप्ट पुरा कसो नास पळय त्या पुरा तुगेले जडजमेंट कोर न्हू तूं त्या न्यूज पेपरार सबमीट कर तशें करपा म्हूण तांणी जबाबदारी दितात तशें आनी भारी दिल्ले जबाबदारी पुरो भारी चंद्र इति सन्न प्राया दुखून म्हळ्यार कश्टार आयिल्ले ते भारी लायक करून न्हू मुखासून वता आसता ती तशी कलकत्ता हिंदू चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशनाक वता तांणी हायर स्कुलाक म्हणून थंय गेले नंतर आनी एक्सपर्ट जाता तांणी
ते एक्सपर्ट जाता म्हळ्यार इंग्लीश बरोवच असो वाजूच असो उलोवच असो भारी एक्सपर्ट जावन आसता ती. बट अपास थंय गेले निमित्त तांकां कसं जाता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हुशार ना जाल्ले निमित्तानी अपास तांगेले गांवांक उलग्राम म्हणजे कसं आसत थंय येता ती. थंय आयले त्या वेळार तांकां ट्रिटमेंट दिल्यार कोण म्हळ्यार तेंचे मुस्लीम तांत्रीक खंय त्यांनी तांकां ट्रिटमेंट दिता ती. ट्रिटमेंट दिताना आमगेले एक तोंडा लक्षण पळोवन तांणी सांगता खंय म्हळ्यार ह्यो साधारण मनुष्य न्ही. हांगेले भितर कसं न्ही हे रोग रुजून येवचे पुरो बट खंयचे रब्बाना कसं म्हळ्यार हो एक व्हडलो कृष्णाक भक्त जाता. फाल्यां दिवसा कृष्ण भक्ती गांव गांव पुरो ह्यो वांटिता आणि अनेक रितीर तो पुस्तकांनी बरयता म्हण तांणी प्रेडिक्ट करून सांगिल्लें. इवन तो मुस्लीम तांत्रीक जाल्ल्या वरकेची तांणी ताका एक कसन तागेले मुखार प्लॅन आसा म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा म्हणून सांगतात. तशी 18 वर्स जाली कुडले तांणी तांगेले कॉलेज एज्युकेशनाकोस्कर कलकत्ता वता ती. थंय वरके तांणी व्हडले एक ग्रेट रायटर जाता ती इंग्लिशान आनी बेंगालींतून. आनी इतले लायक तांगेले एक टॉप क्वॉलिटी आसता तांणी लेक्चर दिता आशिल्ले पुरा दोन्ही लँग्वेजांत आनी तांणी पुरा पब्लीश करता आशिल्ले लीड जर्नलांत पुरा. तशी तांणी एक व्हडले एक फेमस जाता ती. इवन ब्रिटीश पार्लिमेंटान हांगेले एक ओरेटर जावन हांणी सेव केलेलो आसूं थंय पसून हांगेले कसं हें नांव पावता. तशी तांगेले 1857-58 तशी तांणी एक 2 पुस्तक कंपायल करतात. ते तांचो बार बुक आसता ते 2 वॉल्यूम. कसं म्हळ्यार इंग्लीश एपीक तांणी बरयता ती द पोरियड म्हणून. ते कशें म्हळ्यार ते पोरस जाले जन्म सिद्धी पुरा ताजे ಬಗ್ಗೆ तांकां बरयता ती कोण म्हळ्यार तो नेक्स्ट अलेक्सांडर द ग्रेट म्हणून तांकां मेळटा. म्हळ्यार हांणी खंयचेंच खाली भक्ती मात्र न्ही इवन दुसऱ्यांचो पुरा हिस्ट्रींत अशें प्रत्येकांचो तांणी एक हेजे मुखार आशिल्लें म्हणून दाखोवचें. ते बरयता वरके तांगेल्यान एक एक्स्ट्रा एक क्वॉलिफिकेशन आसता आशिल्लें. जाल्यार म्हळ्यार कोणें आसो एक भक्त जाल्लेले एक पुराण म्हण क्वॉलिटी आतां आमी पुरा खंयचेय नालायक जावन आशिल्ले आमी आज एक श्रील प्रभुपाद जाले एक परंपरा जॉयन जाल्ले निमित्त कसं की एक दोन उत्तर उलोवचे की देवाक ಬಗ್ಗೆ गुणगान करचे की कसं की एक आमकां एक डिसिप्लीन म्हणून मेळ्ळेलो आसो. तशीच हांनी पुरा कशी म्हळ्यार तितले एक शुद्ध भक्त जावन आशिल्ले निमित्त तांकां पुरा म्हळ्यार खंयचेय एक विशय आयल्या वरकेची तांकां तितले सरळ जावन तांणी तांगेले सेव करून येता आसता. सो तांणी ताजे ಬಗ್ಗೆ बरयता ती. हे जाले नंतर श्रीमान द्विजेंद्रनाथ ठाकूर म्हूण तांगेले मलगड पोतू महर्षी देवेंद्रनाथ ठाकूर तांगेले पुत्ता आवट हांगेले बारीला फ्रेंडशीप जाता म्हळ्यार आनी व्हडली जन आसता ती जाल्यार हांगेले फ्रेंडशीप जाता. तांणी फ्रेंडशीप करून हाका आपयता आशिल्ले की बरो दादा म्हण बरो दादा म्हळ्यार व्हड भाव तूं तितलेक तांकां मर्याद दिता आशिल्ले. तशी 1858 तांणी वापस बिरानगर येता ती. बिरानगरा खंयचेय कारणाक आयिल्ले निमित्त त्या पळयता ती थंय ती सिच्युएशन भारी लायक नासता. सो तांणी तांगेले हावसूक पळयता ती तांगेले अज्जीक तांकां तो गजनाक आपोवन तांणी कलकत्ता वता ती. जाल्यार म्हळ्यार तांकां थंय परिस्थिती पळोवन खुशी जायना आनी वजूचें म्हणवता ती बट थंय तांगेले हावसूक कंडिशनींनी पळोवन तांकां भारी दूख जाता. तांणी तांकां आपोवन व्हरता ती तांगेले फॅमिली समेत जावन कलकत्ता वता ती. कलकत्ता दुखून ओरिसा वता. ओरिसांत तांगेल्याची ग्रँडफादर पॅटर्नल ग्रँडफादर तांगेलें नांव राजा वल्लभ दत्ता आनी व्हडले बिझनेसमॅन आसता ती. मुळतः तांगेले बाप जावन आसतात बट तांणी ओरिसा वचून तांणी बिझनेसांनी कोण घेवन व्हडले लँडलॉर्ड जावन आसता ती. बट तांगेले अंत्य समय आसता त्या टायमाक हांणी गेले त्या वेळार तांणी भारी भारी सिक्क जावन आसता ती बेड्डार पडून आसता ते आनी लास्ट मोमेंट ते तांगेले तांणी हांकां पळोवन भारी खुशी जाता. केदारनाथ दत्ताक पळोवन भारी खुशी जाता. इतलो व्हड जाला तूं आतां कसं नासो हांव तुका ಸ್ವಲ್ಪ इन्स्ट्रक्शनांनी दिता तूं मुगेलो बिझनेस मुखार सावन व्हरका जाल्यार म्हळ्यार तुमचे फाल्यां हें पुरो पळोवन येवका तशें अशें म्हूण ताका ಸ್ವಲ್ಪ इन्स्ट्रक्शन दिता आनी पुरा ओके ओके म्हणटा ती. तांणी तशी तांगेले देह त्याग करता ती. तांणी देह त्याग केले नंतर भक्तिविनोद ठाकुराक म्हळ्यार केदारनाथ दत्ताक हें रेस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळ्या वरकेची तांकां तांकां कसं न्ही चड आसक्ती आसना. कसं जालें म्हळ्यार तांगेले मनांत बिझनेस म्हळ्यार हें एकदम म्हणे डिसऑनेस्टी खंयचे रितीर एक हेवी कॉम्पिटिशन आसता आमकां पट्टी सांगता जाता आमगेले मॉरल पुरो डावन जावन आसता. ताजे किंता हें पुरो हांव करचे किंता मिगेले हांव पसून कोरगेन आयलात तेंच्या मुखासून वच बरें म्हण तांगेले मनांत येता. आमी कोणें जाल्यार सोडता आशिल्ले एस्टाब्लीश जावन आशिल्ले बिझनेस आसो पुरो आसो बट तांकां कसं म्हळ्यार
ताजे भितर स्वल्प प्रमाणार डिसऑनेस्ट म्हणजे दायना थंयसून घेवचे दायना म्हणजे वचकर तांणी ते मुखारसून वचना ती तशी तांणी एस्टाब्लीश जावन आशिल्ले स्कुला वता ती तांगेलें एज्युकेशन केंद्रपुरा म्हण केंद्रपुरा म्हळ्यार चुटी ग्रामा ओरिसांत तुजी तांणी पुरा वजितात थंय तांगेलें एज्युकेशन पुरा लायक रितीन वता तशी तांणी पुरी वता ती पुरी गेल तशी वचूच्यान तांणी एक हेजे मुखारय आशिल्लें म्हण आमी आयकून येता आसा ती तशी तांणी टिचर एग्जामिनेशन बरयता ती तांकां टिचर पोस्ट मेळटा इमिडिएटली टिचर पोस्ट मेळ्ळी फुडले स्वल्प समयांतूच तांणी हेडमास्टर जावन आसता ती भद्रका आनी मदनीपुरा म्हण तसले गांवां पुरा वचून तांणी हेडमास्टर जावन तांगेलें सेव केल्लो आसा म्हळ्यार खंयचेय पोस्ट मेळ्ळ्या वरकेची तांगेलें तें ह्युमिलिटी तांगेलें तें एक सेव करचे भाव पुरायजनांक इश्ट जाता आशिल्ले सो तसले एक तांगेले सेवा मनोभाव तांगेलो आसता तशी 1816 तांगेले प्रथम पुत्ताले जन्म जाता तांगेलें नांव आनंद प्रसाद म्हण मुखारसून तांगेलें नांव अच्युतानंद म्हण जाता तशी तांणी सेम वर्ष तांणी पुस्तक बरयता ती इंग्लिशांत खंयच्या म्हळ्यार आश्रमास आनी टेम्पल्स म्हणजे विशयांत खंयचे आश्रम आसा खंयचे देवस्थान आसा ताचे विशयांत तांणी पुरा स्टेटाचे बग्गे तांणी बरयतात पुस्तक हें पुस्तक पुरा कडेन वता इवन इंग्लीश मेन्ना वर्गे तांगेले हातांत मेळटा तांणी तांगेले गुणगान करता ती कसल्याक म्हळ्यार खंयचेय पुस्तक आसलें बरें तांगेले कशें म्हळ्यार तांणी वाजितात तांणी वाजून ताचे भितर कितलें डीप मिनींग आसा कितलें तांकां एक व्हॅल्यू आसा म्हण तांणी पळयतात तांकां पळोवन हागेलो भारी एक विश्वास येता तुगेले इतले लायक फिलॉसॉफी तूं बरयल्लो आसा तूं कितलें चंद कोन्न म्हळ्यार आमगेले मूड कशें आशिल्लें म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू मुवमेंट आमी मुखारसून व्हरता म्हणजे हें एक मनोभाव आशिल्ले निमित्त प्यूर कॉन्शियस तांणी पुरा करता आशिल्ले करचे सेव पुरा बट त्या समयांत थंय एक अपसंप्रदाय म्हण आशिल्ले त्या संप्रदायाचे कन करता आशिल्ले म्हळ्यार तांणी लार्ज नंबर आसतात तांणी तांगेलेची म्हळ्यार मिसइंटरप्रिटेशन करचें तांणी पुरे कसं गौडीय वैष्णव संप्रदाय आसा पळय ते पुरा पॉल्यूट करचे ट्राय करचे आमी सम म्हणचे तशी पुरा प्रूव करून तांणी पुरा भारी नमुने उपद्रव दिल्लो आसा भक्ती विनोद ठाकुरा बट आनी खंयचेय रिती डिस्टर्ब जायनाशी चैतन्य महाप्रभू मुवमेंट कसो आसा तें कसो फिलॉसॉफी आसा तें दिवका पुरा जनाक चंद रिती दिवका म्हण तांणी ताचे प्रकार बोल्ड जावन खंयचेय रितीर हें नाशी मुखारसून वता आशिल्ले कल्याक म्हळ्यार तांकां विश्वास आशिल्ले हे आनी कोणेची वैष्णविझम फॉलो करतना ती ताजे निमित्त जनान हांकां अननेसेसरली फॉलो करून घेवन तांणी पुरा तांगेले जीवन व्यर्थ जावचें न्हय म्हणजे तांकां एक मनांत आशिल्लें ताजे प्रकार तांणी तांगेले प्रिचींग कसो नाशिल्लें तें टिचींग तें फिलॉसॉफी बरोवचें पुरा खंयचेय कारणाक तांणी स्टॉप करनी तशी मुखारसून वता वता आसतना तांगेले प्रथम वायफ कोण आसता ती सरता तांकां दोनी लग्न जाता भाग्यवती देवी डे म्हूण तिगेलो तांकां लग्न जाता तशी तांकां 1861 व्हडलें एक पोस्ट मेळटा डेप्युटी मॅजिस्ट्रेटर म्हूण गव्हर्मेंट जॉब बट तांणी ते जॉब मेळ्ळी फुडले तांकां आनंद म्हळ्यार सेव करचे मनोभावार तांणी वतात बट थंय गेल्ली फुडले ते जॉब इमिडिएटली सोडता काय तांकां कसले म्हळ्यार ते जॉबांत गेल्ली फुडले तांणी पळयता तांगेले मूळ आशिल्ले प्रत्येकले बरें दुड्ड करचें आसा ते हांगेले लुटी करचे हांगेले लुटी करचे तांकां तें पळोवन सैसूंक घेवचें जायना म्हळ्यार एकल्याक दोग जाणां जाल्यार सांगेत पुरा जन तांतू आसा ती म्हण नंतर तांकां दिसलें हें म्हाका जायना हाजे भितर मुखार वचचें म्हणून तांणी ते जॉबाची सोडता खंय तांणी जॉब सोडून मुखार तांकां कलेक्टर ऑफिसर म्हणून तें जॉब मेळटा तें घेवन बारी छंद रितीन मुखार वता ती तशी तांणी एक ऑर्गनायझेशन हें करतात एस्टाब्लीश करतात भ्रातृ समाज म्हणून म्हळ्यार हे समाज कशे आसता आमी वैष्णविझम घेवन खंयचे रितीर आमी फाल्यां चांग रितीर आमी ओट्टू अन्योन्य जावन प्रितीर वंचेत म्हणजे घोषकर तांणी एक समाज रेडी करतात आनी ताजे प्रकार तांणी एक पुस्तक वर्गे बरयता ती अवर वॉन्ट्स म्हणून आमकां कसन जावका म्हळ्यार प्रति एक आध्यात्मीक विशयाची पुस्तका नांव भौतीक अशें पुरो बट आध्यात्मीक ज्ञान ताजे भितर घालता आशिल्लें तशी तांणी लेटर स्टेज आनी 2 नॉवेल बरयता ती विज्ञान ग्राम आनी संन्यासी म्हणून प्रति एक आध्यात्मिकांत तशी पुराजन तांणी बरयले पुस्तका विशय आसो हांगेले एक सेवा मनोभाव आसो तांगेले गुणगान करता आशिल्ले तांणी पोएट बरयता कसं नाशिल्लें त्या पुराजन वाजून
तांगेले इन्स्पिरेशन कितकी पोएट घडी जाता आशिल्ले सो तशी तांकां प्रमोशन जाता 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 नेक्स्ट तांकां डेप्युटी रजिस्टर विथ द डेप्युटी कलेक्टर तशी दुसरो हडहड पोस्ट मेळता वता चपारा म्हणजे डिस्ट्रिक्टान तांकां मेळता तांणी कितले असले वर्गेची फ्लुएंट जावन आसली इवन लँग्वेज शिकता आसले तांणी पर्शियन असो उर्दू असो बंगाली इंग्लिश प्रत्येक लँग्वेज एकदम फ्लुएंट जावन तांणी बरयता आशिल्ले वचिता आशिल्ले तितले चंद करून म्हळ्यार कळनाशिल्ले आनी इंडियन जावन इतले पुरा चंद रितीन म्हळ्यार तांगेले भाव तशे आशिल्ले कधी करता तांणी फुल्ल कॉन्शियस करता आसताले म्हणून तशी तांणी गौतम आश्रमा वचून थंय तांणी एक स्कूल ओपन करता थंय तेका म्हळ्यार न्यायशास्त्र म्हणजे कितलें सुंदर पळयात न्यायशास्त्र म्हणजे हे पुरो आमी एक एक वेळा जन्मांत वाजेन म्हळ्यार पुरो जाता आमगेलें जीवन सार्थक जाता म्हण आनी कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसता म्हणजे घोस्कर हांव सांगचें तशी ते स्कूल ओपन करून पुरा थंय जनाक पुरा हाजे बगे कंप्लीट ज्ञान दिवका म्हणचेगोस्कर ते न्यायशास्त्र स्कूल केलें न्हयशी तांणी थंयची स्टोन लेड केलें तें एक व्हडलें स्कूल जावन आसता म्हणजे तांगेली इच्छा आशिल्लें जाल्यार म्हळ्यार हें न्यायशास्त्र म्हणजे ज्ञान आनी कोणें दिना ती भौतीक ज्ञान पुराण म्हणून मेळटा बट असल आध्यात्मिक ज्ञान असलें मात्र आमगेलें भौतीक ज्ञान मेळ्ळेलें एक सार्थक जावचें म्हणजे गोश्ट तशी तांणी कडेन 1866 तांणी बुक ट्रान्सलेट करतात एक मॅन्युअल ट्रान्सफर करतात म्हळ्यार बलिदे रजिस्टर म्हणून हे तांणी बंगाली तुकून उर्दू ट्रान्सफर करून ते पुरो गव्हर्मेंट ऑफिसांतून थंयचे रायान ते आग्रांत तांणी औध म्हणचे गांवांत तांणी इम्प्लिमेंट केलें हे मॅन्युअल जावन आसता पुराय हे फॉलो करता कसले म्हळ्यार खाली आमगेले गव्हर्मेंट ऑफिसांत आसचें पुरो बट हे आध्यात्मिक ज्ञान ताजे वटू हे असल ग्रेट पोएट्रेन असो एक भक्तान बरयल्लें ताजे निमित्त त्या पुरा ऑफिसांत वचका म्हण तांणी ऑर्डर केलेलें आशिल्लें तशी तांणी कडेन तांकां ट्रान्सफर जाता चपारा दुखून पुरिया म्हणून थंय वरके तांकां चार्ज मेळटा व्हड पोस्ट मेळटा आनी खंयचेय रितीन डिस्टर्ब जायनात बट ताजे मध्येन तूं हें पुरो प्रमोशन जाता आसले वरकेची तांगेलें कॉन्सन्ट्रेशन श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितामृत तांत वता खंय पळया इतलें पुरा कोरून कशें म्हळ्यार आमी मुखारसून आयकतात तांगेलें लायफस्टायल कशें आशिल्लें म्हणून दोन बायल धांचे चेडूं तितल्याच वर्गेची तांगेले समय प्रज्ञ कशें आशिल्लें म्हणचे आमी आयकतात आमकां आयकुचें एक्चुअली लज्ज करता म्हळ्यार तितले पुरा लोड आसून तितले एक मॅजिस्ट्रेटर जावन तांणी समय दिवचे देवाल कामाक न्हिदोवचेक तांणी 2 घंटे दिवचे आशिल्ले आमी 2 घंटे देवाक दिनात जप करतना आमगेलें मातशें पुराण म्हणून काम करता आसता हांगेलें तशें न्ही खाली 2 घंटे न्हिदोवचे मात्र आनी पुरा समय फॅमिलीक वरके दिता आशिल्ले एक कोर्टा लॉयर जावन थंय वरके दिता आशिल्ले प्रति एक कोर्न वरकेची खंयचेय कारणाक देवाल विशयांत म्हळ्यार उण जावचें न्हय म्हणजे घुस्कर न्हिदोवचें मात्र 2 घंटे दिता आशिल्ले म्हळ्यार तितलें तांणी समय प्रज्ञ सो तशी तांणी चैतन्य चरितामृत श्रीमद भागवतम रिपीटेड वाजून 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 देवाला प्रार्थना करता आशिल्ले की प्रति दिवस देवा हांव कितलें तुच्छ जावन आसा म्हाका तुगेलें कशेंय सेव करूं जाता ना म्हणून हांव हेंच बंधनांत शिरकता आसा म्हाका प्रमोशन मेळटा आसा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाडता आसा तुगेलें कशें नाही करूं जायना म्हणून म्हळ्यार तितलें कोर तांगेलें मन पळयात कॉन्शियस कशें सांगता आसा तशी तांणी कडेन 1869 चैतन्य महाप्रभुले हाजवेरी सच्चिदानंद प्रेम अलंकार म्हणून तांणी एक भजन बरयतात तांणी कडे प्रॉमिनंट लिडर जावन आशिल्ले इंडिया असो इंग्लंड असो तांणी पुरो हाजे विशयान आयकून तांकां वरके एक रोमांचन जाता आशिल्लें म्हळ्यार इतलें सुंदर जावन तूं बरयल्लें आसा चैतन्य महाप्रभू कोण म्हूण त्या गांवचे सांगता म्हणना पुरा जाणां करता आशिल्ले बट कन म्हळ्यार ते जागृत करता आशिल्ले तितलेंच तें काम हानी करता आशिल्ले स्वल्प जागृत केल्यार पुरो आशिल्लें पुरा मेळत आशिल्लें तें केलें म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू गांवांत तांगेलें जाल्यार जन्मस्थान तें तशी तांकां तितलें पुरो करता म्हणटा वापस ट्रान्सफर येता चंपराना म्हूण ट्रान्सफर जाता थंय तांगेले 2 पुताले जन्म जाता म्हणटा ते राधिका प्रसाद सो थंय त्या समय भारी वर्स्ट समय आसता
थंयचे जन कसं करता आशिल्ले म्हळ्यार ते एक बॅनियन ट्रीक तांणी वर्शीप करता आशिल्ले. म्हळ्यार हांणी चीफ मॅजिस्ट्रेट जावन आसता ती, बट थंयचे जन कसं करता आशिल्ले म्हळ्यार बॅनियन ट्रीक वर्शीप करता आशिल्ले. कलेक म्हळ्यार गोश्टाक दवरून पूजा करचे पळय, वर्शीप करचे कलेक म्हळ्यार ते गोश्ट वचून त्या लॉयराक अटॅक करून आमकां कशी जावं ताचे प्रकार तांणी सांगो सुद्दां तशी तसं नमन पूजा करता आशिल्ले. त्या पुरा हांणी सैसून घेवन तांणी कडेन थंय दुखून एक व्हडले भक्ताक पंडित रामभाई म्हणून तांकां थंय वचून तूं त्या बॅनियन ट्रीला वचून प्रति दिवस श्रीमद भागवतम वाची. तांणी कसं नाही करो, कितले जण कसं नाही करो, तू ताची ಬಗ್ಗೆ आलोचना करू नाका म्हणून तांणी पेटयल खंय. म्हळ्यार तांगेलें इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तितलें प्युअर आसता म्हण दाखोवच्याक तांणी सांगिल्ले प्रकार आनी श्रीमद भागवतम वाचून स्वल्प दिवस भितर त्या रूप पळोवन गेले. म्हळ्यार ताचे निमित्त जन करता जालें तांणी कसं नाही करूं जायना. श्रीमद भागवतम तांगेले प्रिती वाडली खंय. तांणी पुराजन कडेन श्रीमद भागवतम वाजूचे सूर केले म्हण. म्हळ्यार हांगेले कॉन्शियस कितलो शुद्ध आसा, हांगेले एक्शन म्हणजे कशें आसता म्हणजे तशी कडेन ओरिसात टवना वतात आनी कमन आला म्हणून थंय अनेक नमुने चॅलेंज म्हळ्यार हांणी कितले नमुने चॅलेंज फेस केला. बट तांगेले विश्वास देवा वयर आशिल्ले त्या प्रिती तांगेले सेवा मनोभाव तांकां रक्षण करता म्हणून दाखोवचें. थंय एकलो बिसाकी सेना म्हणून एकलो योगी आशिल्लो तो कन म्हळ्यार ताणें उज्जवट खेळचे. उज्जव व्हड जगंताचेर न्हिदत आशिल्लो, कणकणगी पुरो करता आशिल्लो. तो एक सायडाक ब्रह्माक दाखयता, एक सायडाक शिवा दाखयता आनी हांव विष्णू जना पुरो सांगून पुरो नाकनातले सांगून तांकां विश्वास येता तशें करचें पुराण म्हणून करता आशिल्ले. हे पुरो थंयचे रेवंत शॉ म्हणून डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ताका कळ्ळें. ताका कसं कळ्ळें म्हळ्यार हे जनाक पुरो मोस करता असो, हे पुरो चुकी म्हूण त्या वेळार ताणें आमगेले भक्ती विनोद ठाकुराक सांगता तूं असो शुद्ध भक्त आस, तुवें हें डील करता कशें म्हळ्यार हांव ऑर्डर केला ताका अरेस्ट वॉरंट करूंक, बट जन सोडतना ती जनाक तांगेले वयर एक विश्वास आसा. आतां तुगे लेगीत येता आसा तुवें कसं नाही फुडें करता म्हणून कडेरी हांणी मुखारसून वता खंय पळया कसं जाता म्हणून तांणी मुखारसून गेले प्रकार तांणी पळयता खंय पळयलेरी हाका कळटा बिसाकी सेनाक तो कसं करता तागेले योगीक पवर तो एक व्हडले यज्ञ करता खंय ते म्हळ्यार ते यज्ञ कशें म्हळ्यार ताचें नांव कशें म्हळ्यार तें यज्ञ केले निमित्त खंयचो मनुश्य मोरकाची खंयचो मनुश्य आसूं तसले यज्ञ ताणें करूंक ऑर्डर हें करता तयारी करता आनी तशें करून तो यज्ञ करता आसता आसता म्हणटाना ते कसलें जायना हांकां. ताजे निमित्त स्वल्प समय जाले फुडलें म्हळ्यार त्या यज्ञ पवर हांकां लागचे बदल ताका लागता पळय बिसाकी सेना लागून तोच स्वल्प समय अंतू ते पवर पुरो ताका लागून तोच स्वल्प समय जाले फुडलें मोर वता. तशी तांणी मुखारसून हे परत चॅलेंज तांकां आयिल्लें हांव सांगता असो म्हळ्यार सुमार नमुना सांगेलें ग्लोरिफिकेशन करूं गेल्यार म्हळ्यार हांगेले भक्ती विश्वास देवा वयर आनी तांगेले ते बोल्डनेस कसो म्हळ्यार अन्याय जावचे ना जनाक म्हणजे तांगेली एकच भावन आनी त्या भावनेर तांणी पुरा करची हे सेवा. त्याच नंतर तांणी पुरी वता ती पुरी वचून जगन्नाथ पुरीला थंय वचून मागता ती ताजे फूड वर्क हक्क निमगिता खंय भक्ती ते तांणी पुस्तक वाजितात कशी म्हळ्यार ताका आनीक एक पुस्तक मेळटा ते भक्ती रसामृत सिंधू वर्ग तांणी वाजितात. ताजे निमित्त तांगेले जप तप पुरो आनीक स्ट्रॉंग जाता येयले म्हळ्यार पूर्ण प्रमाणात जप तांगेले आमी 2 घंटे दिले तांणी 7 घंटे 8 घंटे जप करता आशिल्ले. इतलें बिजी शेड्यूल आसलें रे तितलें चेडूं आसलें वर्केची खंयच्याय कारणाक तांणी तांगेले जप आनी उणी करनाशिल्ले. तशी तांणी ते जप तप तांगेले आनीक भारी स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग जाता वता. तशी सुमार पुरो पुस्तक वर्ग बरयता आसा ताची मध्य वर्गाची पळय हांगेले जीवन चरित्र पळया आमी कसं नाही तो श्रीकृष्ण संहिता तत्व सत्रमा तत्व विवेक कल्याण कल्पतरू बेंगालींतू दत्त कौस्तुभ भागवत संसद म्हणजे अशी अनेक तांणी पुस्तकां बरोवन पुराजनाक दिता आशिल्ले वांटता आशिल्ले तुमी हें ज्ञान घेवका म्हणजे गोश्ट सो तशी तांणी पुरी वता ती पुरी गेले नंतर थंय पुरा भक्तांक ओट्ट करता ती भक्तांक पुरा ओट्ट केले नंतर तांकां पुरो ओट्ट तांणी श्रीमद भागवतम आनी डिस्कस करता वैष्णव एसेंबल जावका हांगा कसं म्हळ्यार ते
जाग म्हणजे चैतन्य महाप्रभूला अवतार घेतील जाग तो आम्ही पुराजनान ओट दाव का म्हणजे गोस्कर त्यांनी एक भागवत संसद म्हणून ओट करतात ते रमानंद राय येऊन भजन सांगतात त्यांनी म्हणजे कोण कोण असा पडल्यात झाला तशी रमानंद राय येऊन भजन सांगतात हे त्यांनी भजन सांगून सूर करतात त्यानंतर आणि कोण रघुनाथ दास बाबाजी मात्र तानी वसनात त्या वैष्णवा सत्संगात तांगेल संत संसता वसनात भागवत संसद भागवत संसद म्हळे भागवतमा ಬಗ್ಗೆ डिस्कस करतो पूरा वैष्णवान बैसून स्वामी रघुनाथ दास बाबाजी मात्र तंत्र संकीर्तन म्हणे हांगेल वैरी तिथले एक विश्वास नासता त्याच्या निमित्ताने वसनात ते तांगेल सत्संगात तानी कडक कडक तिथलं पुसून तांक हेटेड नेसेचे सूजल मला कंटी मालू की घालची नाशेल काही तिला कोरकेल हे करनाशिल्लें आणि वत्ताल्या पुरा रप्पूर वचे तशी पुरा करू सूर केल तशी जावन एक दिवस रघुनाथ दास बाबाजी भारी एक ಒಳ್ಳೆ तांकां सिकनेस येता आनी तांणी पडतात बेड्डार आनी त्या वेळार तांकां लॉर्ड जगन्नाथ येवन तांगेल्या स्वप्नांत येवन सांगतले तूं केल्लेल्या ह्या अपराधाक तुवें भक्तिविनोद ठाकूरा लेगीत वचून क्षमापण मागता तुवें म्हूण कडे ताजे निमित्ताने कडे वचून भक्तिविनोद ठाकूराला वचून क्षमापण मागतात त्यानंतर गव्हर्नमेंट पवारांनी घेऊन गेलो जगन्नाथपुरी वचून ह्या जगन्नाथपुरी देवस्थानाचे कसने जावचे वर्षीपास डायरेक्ट वर्षीपास पळया ह्या पुरे एक सिस्टमॅटिक जावन रेग्युलॅरिटीज तांणी इम्प्लिमेंट करतात तदनंतर त्यांनी भक्ती मंडप म्हणून थंय एक अवपास एक सत्संग रेडी करतात श्रीमद भागवतम पुराजनान थंय बैसून वाजूको म्हणून पुरा जनाक म्हळ्यार कोण कोणाक तांणी वैष्णव जावन कोरचे दत्ता तांणी पुराण म्हणून प्रयत्न केलेलो सो तशी त्या वेळार 1874 तांकां चारय पूत कोण तांणी पुराजना गोत्तस विमल प्रसाद म्हणून तांणी कोण भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मुखार सोडून तांणीच फाउंडर ऑफ गौडीय मठ जावन आसता ती सो तांगेले जन्म जाता तांगेल जन्म जाले कुडले तांगेल जन्म जावन 6 म्हयन्यांतू पुरीन जालेले तांगेल जन्म 6 म्हयन्यांतू रथयात्रा येता ते जगन्नाथाल रथयात्रा ते जगन्नाथाल रथ वतना तांगेल घराले राबता ते खंयची कारणां राबता म्हणून कळली हानी खंय करता ती तांगेल पुत्ताक विमल प्रसादाक पुरा जनाक आपोवन व्हरता ती विमल प्रसादाक आपोवन ते जगन्नाथा पाय्या कशी मत्ती लागेसी जाते येतना तांगेल मत्ती लागेल की ते जगन्नाथा गळे आशिल्ले फुल्ला माळ घुवन येवन हांगेल गळे येवन पडतले आणि तदनंतर म्हळ्यार कितले हांकां एक सगळे फॅमिली वर्ग कितले एक शुद्ध भक्त जावन आसा म्हणजे तसं आज भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आमकां पुरा म्हळ्यार गौडीय मठ तांणी संस्थापन कोरून ताचे मुखार तांणी पुरा कशी आमगेल परंपराक आमी जॉयन जावन आसा ती म्हणजे हे पुरा सांगता तशी तांगेल हंत पडता कडे तांकां 4 वर्स जावन आसतना वरकेची भारी एक हावस बापसून तांकां इतलें हें दिल्लें आसा म्हळ्यार भाईची खंयचेय कारणाक तुमी भाईची खावचें कन्नच जेवण प्रसाद मात तांकां खावपा म्हण ताजे निमित्त पुरा चेडो नांव प्रसाद 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 म्हण दिलेलें आसता हांगेलें नांव विमल प्रसाद तशी कडे 1874 पुरीन तूं थंय एक आनी एक इन्सिडेंट जाता थंयचे रायो व्यवहार करताना मिसइंटरप्रेट करतो 80,000 रुपीज खावन घालता ते हांकां कळटा हांकां कळ्ळें पण हांकां सैसून घेवचें जायना कळ्ळें म्हळ्यार जनाल दुड्डू देवाल दुड्डू कशी तूं मोस करता म्हणून गेलो तांणी कशी ताका शिकोवचें बुद्धी म्हणली कुडल्या तांणी येवन म्हणलें की तुका फाल्यां तुका न्हू म्हळ्यार हांवें पोस्ट वर्के आशिल्ले हांगेले की पवर वर्के आशिल्ले आनी शुद्ध भक्त वर्के आशिल्ले आनी तांकां सांगतात की तूं फाल्यां तुका न्हू 52 टायम्स देवाक भोग चोडोवपा तुवें ऑर्डर करतात तशी 52 टायम्स तांणी भोग दिवन 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 ते चोरलेले 80,000 रुपीज पुरो खाल्लो रे त्या वेळार तो रायो भारी कोप्पारी म्हळ्यार हांगेल वयतने पूण एक रिवेंज घेवका म्हणून तो मरण कर्म आनी तांत्रीक यज्ञ म्हणून करता ते कसणे पूण कोण हें करता म्हणून ते 30 days चल्ले गे ते यज्ञ बट कडेकाची तो रायो सरले विना हांकां कसणे जायना म्हणून तदनंतर अपासान एक 2 पुस्तक बरयता ती कृष्ण संहिता आनी कृष्ण कल्पतरू म्हणून म्हळ्यार
कृष्णा विषय तो चैतन्य महाप्रभू विषय तो अनलिमिटेड तानी कोर्ची सेव पुरा तदनंतर 1877 नाका वरद प्रसाद म्हणून पंचाचार्य जाता विराज प्रसाद म्हणून संचय ललित प्रसाद म्हणून साताचार्य तशी तांकां मुखारसून पंचरात्रिक दीक्ष मेळता विपिन बिहारी गोस्वामी म्हणून तांणी कोण म्हळ्यार वैष्णव फॅमिली दुखून आयल्या खंयची परंपरा दुखून म्हळ्यार जननी देवी म्हणून नित्यानंद प्रभूला पाहिले त्या परंपरा दुखून आयले तसं गोस्वामीले निमित्त तांणी विपिन बिहारी म्हणून तांगेले पंचरात्रिक दीक्ष घेतात तशीच भक्ती विनोद ठाकूर कोण म्हणून सांगितले थंय एक सान उदाहरण दिले म्हळ्यार थंय दाखयल्लें आसा कशें म्हळ्यार आनी कोणें नाही कमल मंजरी जावन आसता ते भक्ती विनोद ठाकूर भक्ती सिद्धांत सत्य ठाकूर कोण म्हळ्यार कमल मंजरी असिस्टंट नयन मंजरी म्हळ्यार हानी परत कितलो शुद्ध भावार काल्याक घाला तशी 1881 नाकाने कडेरी सज्जन तोषणी म्हणून वैष्णव जर्नल बरयले ते कसं म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू कंप्लीट टीचिंग आज तुम्ही भजन पुरा सांगले एक एक भजन आणि ते कितलं मिनिंग असं म्हणून सांगले रे आमकां ताजी 1% वरगे मिगेल मात्या वताना त्या दुसऱ्या बट तितलं डीप मिनिंग असं सत्य पळोवचें गेलें हे भजन आमी नित्यची खंयचेय एक भजन आमी सांगता ऑफकोर्स आमी खंयचें सांगना जाल्यार महाप्रसाद सांगतात त्या वर्गेची तांणीच बरयल्लें तशी सज्जन तोषणी म्हणून वैष्णव जर्नल बरयतात कडेन तांणी गव्हर्नमेंट पोस्ट पुरा क्विट करतात आणि पुरो म्हणजे घोस्कर क्विट करून कडे तांणी वृंदावन वतात तांणी सर्च करतात चैतन्य महाप्रभू बर्थ प्लेस खंय आसत नादियांतो मायापुरांतो पुरा कಡೆ सोदून चैतन्य महाप्रभू बगे डीप जावन तांणी सर्च करतात थंय एक नामहट्ट करतात त्या नामहट्ट केल्ले तांणी बट थंय तांणी स्वीपर पोस्ट घेवन बसतात म्हळ्यार क्लीन करचें हांव नामहट्ट केला म्हूण तांगेले मनांत न्ही हांव ते स्वीपर पोस्ट म्हळ्यार हांव तितलो तुच्छ जावन आस देवा म्हाका कसले सेवांत इश्ट आसा म्हूण दाखोवचे घोस्कर तांणी नामहट्टांतूं स्वीपर पोस्ट घेवन तांणी सेव करता आशिल्ले ताजे नंतर तांगेले दिजनपुरांतूं लास्ट तांगेले पूत शैलजा प्रसाद म्हणून तांगेले जन्म घेतात कडेन 1891 चैतन्य महाप्रभू आनी तांगेले विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभूला पत्नी तांगेले जो गजनाल मूर्ति स्थापन करता थी थंय तांगेले गुणगान जावका अनलिमिटेड सेव चलता आसका जाल्यार म्हळ्यार तांगेले चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू कृप म्हूण सांगले तितलें येता आसता म्हळ्यार आनी बरोवचें पुस्तकांनी एक एक नांव पळया तांगेले कॉन्शियस पळया तांणी करची सेव पळया हें पुरो आमी आयकुचें गेल्यार आमकां लज्ज करता निज जावन सांगचें गेल्यार म्हळ्यार तितलें एक तांगेलें इनवॉल्वमेंट तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन आसूं आज आमी पुरो कसनकी स्वल्प मट्टा करता ती कसने नाही आमगे कसल एक वाट आसा की तितली इजी जावन आमी एक जागे तुका अनेक जागे वचयत एक रीती तुका अनेक रीती प्रीच करयत म्हळ्यार असले शुद्ध भक्तान तसल शुद्ध जावन आशिल्ले आध्यात्मिक ज्ञान तांगेले पुस्तकां मुखांतर भजने मुखांतर आमकां तसले दिलेले आसा ते अर्थ कोण घेतल्यार आमकां कितलो सुलभ जावन आसता सो तशी आमकां पुरा जनाक चैतन्य महाप्रभू विशेष कृप मेळका नित्यानंद प्रभू विशेष कृप मेळका म्हणून तांणी पूर्ण म्हणून तांगेले प्रयत्न करताची आयल्या तशी 1908 परमहंस संन्यास म्हणून जगन्नाथपुरींत तांणी घेतात तदनंतर 1910 तांणी समाधी वतात राधाकृष्णाले भावन घेवन राधाकृष्णाला कॉन्शियसान तो आसका हांव तांकां सेव करपा म्हणजे त्या समाधींत वतात म्हळ्यार तांगेले जीवन पुरो कशें आशिल्लें म्हळ्यार तांगेले मॅटिरियल चॅलेंजीस तांणी खंय दाखयले ना मॅटिरियल ऑपुलन्स खंय दाखयले ना प्रत्येक कडेन आमी कसन पळोवन आयले म्हळ्यार तांगेले आध्यात्मीक अचिव्हमेंट्स आध्यात्मिक कॉन्ट्रिब्युशन्स हे आमी पळोवन घेवन आयले तांगेले सगळे जिवनाचर्या ते पुरा पळोवचें गेल्यार आमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे कसने न्ही ताजे निमित्त हें आमी कसो शिकता ते म्हळ्यार आमगे जिवनांत आमी कितलें जाता तितलें तांणी घाल दिलेलो वाट्यार चमकल्यार पुरो तांणी तांकां अचिव्हमेंट आमी आयकल्यार पुरो जाता आमी 1% करच्याक आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा म्हणजे तशी 1914 तांणी कडेन डिसएपियरन्स जाता ती बट तांणी घाल दिलेले प्रत्येक हे आध्यात्मिक विशय आमी आयकुचे गेल्यार
म्हळ्यार हे कसं नाही हांव सांगचे गेलेलो तितलें तांगेलें डीप फिलॉसॉफी आसूं, तांगेलें कॉन्ट्रिब्युशन आसूं, तांगेलें अचिव्हमेंट आसूं, इवन दा चेडूं खंयचे खंयचे नमुने चॅलेंज आसले वरकेची, तांगेले जॉबा प्रॉब्लेम आसलेली, इवन तांकां दुसरो आउटर चॅलेंजीस आसले वरकेची, तांणी खंयचेय रिती डिस्टर्ब जायनाशी तांगेलो फोकस म्हळ्यार वता 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 कशी तांणी डीप जावन सिरियस जावन म्हळ्यार मेटेरियल तांकां प्रमोशन मेळटा आशिल्लें एका वेरेक एका वेरेक एका वेरेक तांकां तातूंत लिस्ट बोधा जावन आशिल्लें. आमी मेटेरियल प्रमोशनाकोसर कितले वताडीत आसता, तांणी तशें न्ही, त्या पुरो तांणी लिस्ट जावन घेतला. तांगेलें एकच एक कॉन्सन्ट्रेशन कसं जालें म्हळ्यार हांव आनी कशी जनाक साधारण जनाक उद्धार करीत, कशी मुगेल वैष्णविझम म्हणजे चैतन्य महाप्रभू कृप नित्यानंद प्रभुले करुणे हांव कशी दिवेत म्हणजे त्या कॉन्शियसरी तांणी कार्य करून घेवन आयिल्ली आसा ती. तशें जाल्यार भक्ती विनोद ठाकूराले चरणाक सादर प्रणाम करता आनी पुराय जनाक घोस्कर तांगेल्या चरणाक हांव प्रार्थना करता, तांगेले बरीची आमकां पुराय जनाक एक कॉन्शियस येवन तांगेले प्रकार आमी एक सेव करचे भाग्य पुराय जनाक देवान करून दिवका म्हणून देवाला प्रार्थना करता. तशें हांव हांगा येता. ओम तत्सत. ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु. सर्वे जन सुखिनो भवन्तु. भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद